आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत झगडे जावन या आनी कित्या कारणाक जावन तुटाफट जाता. विविध कारणां खातीर आमी सांगता येवयेत. ती सकड कारणां बऱ्याक पडाचे म्हणून ना. सोरी सांगता जर एक आंगोण खाण घेवन आनी एकलो मोग करूंक सकना जाल्यार ती आंगोण खाण कांय फायदो ना. जेजून निमाण्या जेवणा वेळार केल्लें तें मागणें फाटल्या दिसान जावन आमी आयकोन आसां आनी आज ह्या मागण्याचो शिखर म्हणून संगीत तें आयकलें. प्रत्येक जावन ह्या मागण्यांत जेजू 3 संगती पासत मागता. पयल्यान आपणा पासत मागता. जे कश्ट आपणें फूड करूंक आसात ते समर्पक रितीन फूड करूंक बापाच्या खुशे प्रमाणे फूड करूंक धैर्य मागता. दुसऱ्यान आपल्या शिसां पासत मागता. जे कोण आपणाचें उतर आयकोन आपणा पासत या आपणाचे उतर परगटचे आसात तांचे पासत आपोस्तलां पासत आनी शिसां पासत. आनी तिसऱ्यान तांचे उतर आयकोन कोण जेजूचो फाटलाव करतात कोण आमचे पासत जेजू मागता. देखून एक वर्ते एक मागणें जेजून म्हजे पासत आनी तुजे पासत मागचें न्हय, मात्र आमी जेजू कडेन मागचें. बगर जेजू म्हजे आनी तुजे पासत बापा लागीं मागचें तें मागणें आईच्या वांजेलान आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी प्रत्येक जावन एकवटा पासत जेजून मागचें. भाऊन आनी भयणीनो, एक कुद्र्यांत एका द्वीपांत कोण एकलो मनीस सांपडोन पडला म्हणून खबर मेळ्ळी आनी ताका राखोवंक म्हणून एक तारू धाडलें खंय. आनी हो मनीस जायत्या काळां तावून त्या कुद्र्यार कसो वचून शिरकोन पडुल्लो. ताका भायर येवंक जावं नातलें, थंयच आसुल्लो. आनी ताका ह्या तारवार हाडटना तांणी थंय 3 घरां पळयलीं आनी विचारलें आनी दुसरे आसात की न्ही, तूं एकलोच? ना, हांव एकलोच आसो. अरे तूं एकलोच जाल्यार 3 घरां कित्याक गे म्हणून विचारलें खंय. आनी तितल्या आतां तो म्हणलो खंय त्या घरा हांव रावतां. एक मोदें आसलें घरा त्या सायडीक आनी एक आसा पळय, थंय हांव म्हजें मागणें करूं. ती म्हजी इगर्ज. आनी एक जालें ती हांव पयलेंची इगर्जेक थंय येतालो. आतां हांवें न्हू इगर्ज बांदल्या म्हणलो खंय. भाऊन आनी भयणीनो, विंगडपण ह्या तुटाफट आमचो अणभव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत झगडें जावन या आनी कित्या कारणाक जावन तुटाफट जाता. खंडी जावन जाल्यार जावंक पुरो घरा आस्त वांटे फांटे करतना तुटाफट जाल्या. भावां भयणी मदें, घोवा बायले मदें जाला, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें जाला, शेजाऱ्यां मदें जाला, गांवांत जाला, आंतरराष्ट्रीय जावणी जाला. हो आमचो हर एकलो अणभव आनी एक स्वाभावीक प्रक्रिया म्हणयत, नॅचरल म्हणयत. हर एका संगतीन ती आमकां दिसून येता. पूण आयच्या दिसा जेजू एकवटा पासत मागता. आनी तो एकवट खंयच्या वयर वंदवण आसा जें म्हणून तो शिकयता. आमकां जायत्यो संगती सांगता हाडटीत. दाखल्याक एक कॉमन एम, एक टीम खेळटा थंय एक पदक जिखचें पासत. हांव क्रिकेट टीम या खंयचेय टीम हे एक टुर्नामेंट जिखाचें म्हणल्या खातीर ते सांगता येतात. पूण ते सांगता आयल्यात म्हणल्या खातीर ते सकट संगतीनी तांणी वचपाचें म्हणना. तांचो ध्येय सर्व संगतीन एकच जायचें म्हणना. तांतले मदें थोडे नास्तीक आसतीत, थोडे आस्तीक आसतीत. तांतले मदें थोडे काजारी बेसांत विश्वासीपणान आसचे आसतीत आनी थोडे अविश्वासीपणान आसचे आसतीत. थोड्यांक मॉरल वॅल्यूज आसूंक पुरो आनी थोड्यांक आसाचें म्हणना. पूण खंयच्याय एक कारण तांकां सांगता हाडटा बांदता. विविध कारणां खातीर आमी सांगता येवयेत. ती सकड कारणां बऱ्याक पडाचे म्हणून ना. सोरी सांगता येतात, टेररिस्टी सांगता येतात, तांचे मदें एकवट आसा. जो एकवट जेजू मागता आपल्या शिसांतय आनी जो एकवट वायट संगती पासत मनीस वापरता ताचे मदें कितें फरक आसा? जायतो फरक आसा, जायतो फरक आसा. भाऊन आनी भयणीनो, हें विश्लेशण करतना कितें आमचे थंय वांटे फांटे हाडटा, कितें डिविजन हाडटा जर आमी पळोवंक गेले तर जाल्यार खंडी जावन आमची खुशी, म्हजो स्वतंत्र आनी म्हजी खुशी जायते फावटी
म्हाका जाय जाल्लें बरी करूंक प्रेरीत करता, तशेंच म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या इश्टाक ताकाय ताचीच म्हणली खुशी आसा, ताचोच म्हणलो स्वतंत्र आसा, ताका जाय जाल्लें बरें तो चलता. आनी केन्ना ही खुशी हो स्वतंत्र बरो, पूण म्हज्या स्वार्था खातीर वापरता. देखून खुशी आनी स्वार्थ ह्यो दोन संगती जावन आसात मनशाक हेरांत हांव वांटे फांटे करचे आसल्यो. म्हजो स्वतंत्र आनी म्हजो स्वार्थ. असो अर्थ न्हय आमी सगळ्यांनी युनिफॉर्म जावन आसा. आज प्रत्येक जण आमी अर्सुलायन हांगा 12 जाणां भयणी आसात. फाटल्या दिसांनी तांणी तांच्यो शाश्वत बसवण्यो केल्ल्यो आसात. आनी तशें केलें म्हणटना आमी कार्मेलीत ती अर्सुलायन मेळाची सकड आमी कार्मेलीतच जायचे म्हूण आमी अशें ना. अर्सुलायन आनी कार्मेलीत मेळा मदें फरक आसा. सान फ्रांसीस आसिसी तांच्या मेळाचो स्थापक जावन आसतना आमचे स्थापक दुसरींच आसात. ही गरज मध्ये जायते मेळ आसात, जायते रिलिजियस हें आसात, मेळाचे पंगड आसात. ती सकड एकच आसाचे म्हूण अशें तें सारकें न्ही. युनिफॉर्मिटीनय जेजू उलयता. जें कशें हांगा आमी धार्मीक रीत या मीस संभ्रमता तशेंच सगळ्यांनी आसाचें म्हणून ना. रोमन कॅथोलीक म्हूण आमी कितें म्हणटा, ऑर्थोडॉक्स म्हूण आसात, सिरियन कॅथोलिक्स आसात. विविध जाग्यांनी तांचीच एक संस्कृती घेवन, तांच्यात एक एका रितीची थियोलॉजी घेवन, एक धोरण घेवन क्रिस्ताक मानतात तर जाल्यार मागची रीत सलची रीत दुसरी आसा. ती सगळें युनिफॉर्म जावचें जाल्यार खाली मिलिट्रीन मात्र. आमकां मिलिट्रीचे मनीस जावच्याक जेजू आपयता न्ही. एकामेकाक स्पंदन करन जेजूच्या नांवान तें तो कॉमन गोल जें कितें जेजून देव असो तशें एकामेकाचो मोग जियोवंक तो स्थापीत करूंक आपोवणें दिलां, तो जियोवच्याक आमकां आपोवणें दिलां. आनी ह्या खातीर आमी कार्मेलीत तरी आमच्या भयणीक आज आमी शाबासकी पटयता आनी तुमच्या सुमेस्तांच्या मुखार तांच्या कुटुंबां पासत मागता आनी तांच्या मिसांवां पासत मागता. आनी असलें दृढ मोण आमच्या कुटुंबांतल्या साबार जाणांक मेळून दी म्हणून आमी मागता. देखून पयल्यान भावण आनी भयणीनो, युनिटी एकवट म्हणटना युनिफॉर्मिटी एकाच रितीन आसचें म्हणून समजोवचें न्ही. हर एकल्याक ताची जियोवची रीत आसा. देखून याजकी जिवीत या धार्मीक जिवीतच श्रेष्ठ, काजरी जिवीत सेकंड क्लासचें म्हणून वळखुचें न्ही. जर एकल्याक काजरी जिविता मुखांतर देव आपणाचो मोग जियोवंक आनी तो प्रसार करूंक आपयता, वर्तें आपोवणें तें समर्पक रितीन ताणें जियोवंक आसा. ताच्यात त्या परिस्थितींत परिगेतेंत समर्पक रितीन जियोवंक आसा. हो एकवट ताणें जियोवंक साध्य जेन्ना ताच्या आनी देवा मदें तो मोगाचो संबंद स्थापीत जाता तेन्ना. जेजू म्हणटा, बापा जशें हांव तुजे थंय एक जावन आसा आनी तूं म्हजे थंय आसा, तशें तेंय आमचे थंय एक जावन आसूं. जेजू कसो देवा थंय एक जावन आसलो? हाऊ वॉज जीजस युनायटेड टू द फादर? कसो आसलो? दोन संगती म्हणयेत. एक ताच्या जेजून संपूर्ण जावन बापाचो मोग केलो. दुसरें खंयचेंच देखून परत परत जेजूच्या तोंडांत येवचें उतर जावन आसा सर्गींचें राज. सर्गींचें राज म्हळ्यार देवूच. सर्गींचें राज देवाचो मोग पयलो गोल ताच्या मोतींत. सगळें ताच्या जिविताचो एक ध्येय आसा देवाचो मोग, आनी तो जोडचे पासत विधेयपण, खालतेपण म्हणटा, ओबिडियन्स म्हणटा. आपणाक समजोनी आसा, आपणाक कळीत आसा, आपणाक सकत आसा, आपूण देव म्हणून जेजूक आरामेर देवातान पयस वशी येते. जेजू तशें करना. जेजू हर एक फावटी बापाक बोट लायता आनी म्हणटा, ताणें केल्ल्या शिवाय म्हज्यान कितें करूंक जायना. ताचे तान हांव कितें शिकलां तेंच हांव प्रगट करूंक आयलां. बापा ही काल्स म्हज्यान सोसूंक, म्हज्यान स्विकार करूंक जायना, पियोवंक जायना, तरी म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी. कालती मान घालता. हर एकांत बापा थंय विधेय जावन रावलो, एक जावन रावलो. असो अर्थ न्हय बाप आनी पूत म्हळ्यार एकच म्हणून. बापाक ताच्यांत अस्तित्व आसा, पुताक ताच्यांच म्हणल्यार अस्तित्व आसा. ते दोग तरी तांची खुशी एक जाल्ल्यान बाप आनी पूत एकपणांत जियेतात, एकवटान जियेतात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाक तशें एकामेकाच्या मोगाक चड प्राशस्त्य केन्ना आमी दिवंक शकता तेन्ना जायत्यो संगती
इम्पॉर्टंट गरजेच्यो म्हणून आमी वळखत आहो पळय त्यो कोसळून पडतात. धाकल्याक थोड्यांक आपल्या गांवा विशांत या देशा विशांत विशेष या विपरीत अभिमान आसता. विपरीत म्हणयेत अभिमान आसा जे विपरीत आसूंक नजो. देवाच्या की चड प्राशस्त्य देशाक वचूंक नजो. त्या खातीर आयल्या वर्स थोडे म्हणाले चायनांत कातोलीक इगर्ज मात आसा पूण थंयच्या बिसायबाक पाप सायबान अपॉयंट करचें न्ही, थंयच्याच लोकांन ह्या गव्हर्मेंटान अपॉयंट करचें. भारतांत तशेंच जायचें म्हणून थोडेसे दीस आदीं RSS एकलो म्हणालो. आमच्या देशाक आमचे क्रिस्तांव म्हणून रोमागारांनी आमचे वयर थापिजे म्हणून ना. जायतो वादविवाद जालो आणकी मुखार भोवशा हे मॉडेल आमचेर थापोवंक प्रयत्न करतले. आमी जर जेजूच्या टायमाक गेले हांव तर जाल्यार सामार्यागारांक प्रत्येक जावन आमी जुदेव धर्माचे त्या जुदेव धर्मांतून आयिल्ले पूण तांकां जुदेव सामार्यागारांक ते प्युअर जुदेव म्हणून वळखनातले. ते मिक्स्ड हेरां धर्म सांगता मिक्स जाल्ले म्हणून तांकां इल्ले पयस दवरताले. देखून जेन्ना जेजू जेरुसलेमाक वेच्या वाटेर सामार्या गांवाक वेता आनी जेन्ना सामार्यागारांक समजलें जेजू जेरुसलेमाक वचून आसा म्हणून सामार्यागार म्हणून आमच्या गांवांतल्यान येचे नाका तुवें, आमच्या गांवांतल्यान येचे नाका. जेजूकूच तांणी ब्लॉक केलो. कित्याक तांकां तांचो गांव तांचेपण जेजूच्या की चड जालें. गादरेन गांवांत त्या देंवसार लागल्या मनशां जावन भायर सरले देंवसार दुकरांत थंय वचून 2000 दुकोर त्या कडशांतान पडोवन दर्यांत नास जाल्ले तेन्ना तो लोक सगळो आयलो. त्या गांवचो लोक जेजू सरशी आयलो आनी म्हणलो परत ती लागलो म्हणटा लुकास वांजेल. जेजू लागीं परत ती लागले आमचो गांव सोडून वच, आमच्या गांवाक येनाका. कितें तांकां चड मोलादीक जालें? दुकोरू ह्या पयशे ह्या इकॉनॉमी तांकां चड मोगाची जाली, जेजूची साल्वासांव न्हय. त्या ग्रेस्त तरणाट्याक आमी जर पळयता तर जाल्यार ग्रेस्तकायताची चड प्राशस्त्य जाली न्हय जेजूची शिकोवणू ह्या सर्गेचे राज. अशें भाऊन आनी भयणीनो जायत्यो संगती जर आमी बारीकसाणेन पवित्र पुस्तकांत पळयता देवाच्या की चड प्राशस्त्य दिवच्यो संगती आमकां पळोवंक मेळटात. आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आसात. जो देवाचो उपदेश जेजून दिल्लो उपदेश जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करचो तो उपदेश पाळूंक आडावच्यो तसल्यो सोडिना तसल्यो जायत्यो संगती आसात. जर ह्यो संगती आमी समजता त्या संगती वयर आमी झुजता तर जाल्यार देवाच्या एकवटान आमी जियोंक शकता आनी असो परिणाम जावन हर एकल्या लागीं मोगाचो बांद बांदून हाडूंक शकता. खंडी जावन आज आमच्या 12 भयणींक आमी शाबासकी पाठयतना एक घडी आमी धार्मीक जिवीत रिलिजियस म्हणटा आमी धार्मीक जिवीत कित्या पासून उब जाल्लें? धार्मीक जिवीत क्रिस्तांवपणाचो एक शेवट म्हणयेत. सुरविल्ल्या क्रिस्त इगर्ज माथ्यांत ह्यो संगती हर एकल्या क्रिस्तांत आसल्ल्यो. धर्मध्वज कृत्या म्हणटा कोणूच आपणाचें म्हणून घेनातले सकड कॉमन जावन आपणा लागीं आसलें सगळें विकून सार्वत्रीक जावन हर एकल्याचें जावन आसलें. म्हजें न्ही आमचें म्हणल्यार आसलें चिंता आसलें. देखून ओनरशीप तांच्या लागीं नातलें. सगळ्यांक कितें गरजेचें जाय तें सगळें मेळटलें. जायते सुरविले इगर्ज माथ्यांत यकीनपणान देवाच्या मोगांत जियोवच्या पासून कितें हेर संगती आड येतात त्यो आडयतले, त्यो सांडतले. धार्मीक जिवीत त्या पासून म्हणजे आमच्या पवित्र स्नानांत देखून आमी म्हणटा वातिकन दुसरी महासभा म्हणटा रिलिजियस प्रोफेशन इज नथिंग बट परफेक्शन ऑफ द बॅप्टिजमल वावस. म्हणजे आमी पवित्र स्नानांत कितें देवाक बसयता ताची संपूर्णता जोडच्या खातीर धार्मीक जिवीत अशें. धार्मीक जिवीत एक आनी एक सेकंड दुसरी एक क्लास न्ही. हर एकले आमी कितें आमचें आपोवणें आसा आनी ह्या खातीर ग्रेस्तकाय सांडचे पासून दुर्बळकायेचें आंगवण खाजरी सक्रामेंता मुखांतर एका दादल्याक या एका स्त्रियेक एकवटून धाकटुलें एक कुटुंब बांदून हाडच्या बदलाक तो सॅक्रिफायस करून संपूर्ण जावन हांव म्हाकाच त्याग करता कोणा एकल्या पासून न्हय हर एकल्याचो मोग करचे पासून. जर एक हांव आंगवण खाण घेवन आनी एकल्याचो मोग करूंक सकना जाल्यार ती आंगवण खाण कांय फायदो ना. देखून आज कितें आपोवण ह्या आमच्या भयणीक आसा न्हय खाजरी बेस कश्टांचो. कित्याक म्हज्या भावाक आनी भयणीक हांवें पळयलां तांच्या काजारी जिवितांत कितले समस्या आसात कितले विच्छेदनाच्या वाटेर आसात. देखून हांव काजार जायनासतना बऱ्यांकन भितर खोवेंता भितर रावतां. सॉरी त्या खातीर देवान आपोवचें न्हय.
त्या खातीर देवाना पोवचें न्ही. सेलिबेसी ऑर चास्टिटी इज नॉट दॅट. काजारी बेसात हांव न्हू समस्या आसात म्हणटा पळापळ घेवच्या खातीर न्ही. काजारी बेसात हांव न्हू हांव म्हाकाच अलग दवरता. कित्याक देवाचो संपूर्ण तरान मोग करूंक आशें येता. मात्र न्ही तो मोग हेरां सांगत हांव वांटून घेवंक आशें येता. कितेंच व्यत्यास करिनासतना कसलोच तफावत करिनासतना हर एकल्याक हांव पावतां तें आपूण जोडच्या पासून. आनी तशेंच तिसरी जावन आसा आंगवण विधेयपणाची. विधेयपण म्हणटना इल्लेशें कश्टाचें पूण मुख्य जावन विधेयपण आमकां हर एकल्याक आमचे समजून आसा. आमचे लॉजीक आसा राजांव आसा. पूण ह्या सक्कड आमच्या समजुनाचें एक श्रेश्ठ जावन आसा देव. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ताच्या राजांवा प्रमाणे ताच्या शिकवणे प्रमाणे चलोवंक विधेयपण आमकां आदार दिता. तर भावणो आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक खाजाऱ्यांक एक खाजार जायनातल्यांक तशें धर्मिकांक आपोवणें एकच देवाच्या मोगांत वांटेली जावंक. देवाक आमचो मोग करूंक सोडूंक आनी प्रतिस्पंदन जावन देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक हर एकल्याक. याजक जावं दी धार्मीक जावं दी काजारी जावं दी. आनी जें कितें त्या मोगा वयर आड येता तें जाता तितलें पयस दवरूंक. काजारी जावणी जायतीं सांतिन्यो जाल्यांत. सोबित कुटाम बरें करून कुटाम बांदून हाडून देवाच्या सेवेक समर्पिल्लीं जायतीं आसात. देखून जर खंयचेय आमकां स्वार्थाक ओडता अहंकाराक ओडता देवातान पयस ओडता ताच्या वयर झूज मांडूंक न्ही एकामेका वयर झूज मांडूंक. बगार जो कोण आपणाच्या त्या अहंकारा वयर स्वार्था वयर जैत जोडटा तो जावन आसा नीज जैतेवंत मनीस. जेजू क्रिस्तान तें जैत जोडलां आमच्या संगता तें वांटून घेतलां. परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार तो आमचें थंय येतलो. आमकां आपडटलो आमकां संगात दितलो आनी आमच्या ह्या मिसावांत तो आमकां आदार दितलो. जें कितें आमचें म्हणलें आसा तें देवान दिल्लें म्हूण वळखून घेवन सदांच ताच्या मोगांत जियोंक जाय आसची मजत ह्या मिसा मुखांतर आमी मागून घेवया.